आम्ही आयज सरपंचा कडेन रिक्वेस्ट करपाक की आमच्या HM सराची ट्रान्सफर जाल्ली आहा, तत्काळ लागू जाल्ली आहा ती, आनी ती आमी मातशी पोस्टपोन करूंक सोदता की हे 6 म्हयने तरी जावचे, हे शिक्षणीक वर्ष तरी कंप्लीट जावचे की जेणे करून तेजी ट्रान्सफर फुडें व्हरतले. आनी ही आमी ताका एप्लिकेशन कितें दिलां की आमच्या हेल्थ मिनिस्टराक आनी आमचे MLA दिव्या भाभी रिक्वेस्ट करा की ते लेटर तुम्ही CMA कडेन फुडें पावया आनी तेजी ती ट्रान्सफर आहा ती मातशी पोस्टपोन करची. एटलीस्ट हे शैक्षणीक वर्ष कंप्लीट जायसर तरी फुडें व्हरची. आनी ताका लागून हांव प्रयत्न करता, आमी सगळी पेरंट्स हांगासर 101 जण पेरंट्स जमलेले आसा. ताका लागून फाल्यां सकाळीं कितें जातलें, भुरग्यांक त्रास जातले, शैक्षणीक भुरग्यांचे कॉन्सन्ट्रेशन उरचें ना. ताका लागून आमी आयज सरपंचा कडेन येयला आनी ताका लेटर दिलां. आमच्या HM सर जे आसा उल्हासगांवकर तेंची ट्रान्सफर ऑर्डर दिल्या आनी आमकां ते ह्या शैक्षणीक वर्साक 2025 जाय आनी त्याच आमी सरपंचाक मेळपाक गेल्या आनी तेंकां लेटर उदय केला की आमची दिव्या भाभी आमच्या CMAक आनी बाबाक सांगचे की आमच्या सरांनी हे वर्साक ट्रान्सफर करूंची आनी तेंचो आमकां साथ मेळचो ह्या वर्सा खातीर आनी आमची मागणी पूर्ण करची. ह्या वर्साचे 10थाचे हे सोपासन तो सर हांगा रावपाक जाय की आमी सरपंचा कडेन येयले आतां मागणी घालपाक की आमच्या हेडमास्टराचे ट्रान्सफर हे करपाक जायना आनी हे अंदूचे वरास जे आसा ते 10थाच्या भुरग्यांचे हे जायसर त्या सराक हांगा दवरपाक जाय म्हणून आमी भाभी कडेन आनी आमचे CM आनी निष्पती हेंच्या कडेन मागता की अंदूचे वरास तेंकां हांगाच दवरचे. ह्या स्कुलांचे आमच्या भुरग्यांचे कितेंच नुकसान जावंक जायना.